Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. एकेवटेन कथित सेक्स स्कॅन्डलात घुसपल्ल्या मंत्र्याक काढचो म्हणून काँग्रेस धरून विरोधकांनी नेट धरला. तेवटेन बीजेपीन आजी माजी विरोधी आमदार फुडाऱ्यांक पार्टीत उखलूंक सुरवात केल्या. उमेदवारीचे मिशन तेजीत. मंत्रीपदाचो वापर करून एका बायलेचेर कंटिन्युअसली सेक्शुअल एक्सप्लॉयटेशन ह्या मंत्र्यान गोंयच्या केल्लें आसा. आनी कोणी जर मुख्यमंत्री आशिल्लो, कितलोय वायट सुद्दां मुख्यमंत्री आशिल्लो, त्या मंत्र्याक आपयता आशिल्लो, सांगता आशिल्लो ह्यो गजाली आपल्याक तुगेले पावल्ले आसा, तुजो राजीनामो ताबडतोब दी म्हणून. जर सुरक्षा जाय जाल्यार हे जे मिनिस्टर आमची सुरक्षा करपाक म्हणून बसला तेंचेच जर सारखे ना, तेच जर स्वताक एक सगळे हितून स्कॅन्डलात जर इन्वॉल्व आसा तर गोंयची आनी सुरक्षा कशी उरतली. मंत्रिमंडळात बदल जातलो काय विचारल्यार मुख्यमंत्री ना म्हणिना. मात आनिकूय 8-10 जाण मोठे फुडारी रोखडेच बीजेपीत येता म्हूण ताणें जाहीर सूत्र सोडला. कॅबिनेट रिशफल बीन जावपाचें कितें आहा? तुका तशें दिसता आसत जाल्यार विचार कर. बरें, आयतारा कोण येवपाचो आहा? कोण आयतारा प्रवेश आहा कोणाचो? हांवें सांगलें मरे, एकटाचो न्ही, 8-10 जाण येवपाचे आसा. मातशे रावात आनी वाट पळयात. दाजी साळकार आयलो, आता जयेशूय बीजेपीत. And I have tried my level best to serve the people of सालिगांव. या फुडें सुद्दां हांव म्हजो प्रयत्न चालू आसतलो. हितून तुमची सगळ्यांची म्हाका साथ आसतली हे हांव आशा बाळगितां. तशेंच हांव अपील करतां प्रत्येक भारतीय जनता पार्टीचे जितले कार्यकर्ते आसा, जितले पदाधिकारी आसा, जितले ऑफिस बेरर्स आसा, आयज तुमी म्हाका तुमच्या फॅमिलीन घेतलेलो आसा. तेन्ना तुमी म्हाका तुमच्या फॅमिलीन आपणावपाचो, म्हाका एक संद दिवपाची, तुमच्या बरोबर काम करपाक. हांव MLA म्हणून न वावरता, तुमच्या खांदाक खांदो लावन वावरूंक सोदता आनी जाता तितली योजना तुमच्या पर्यंत पावपाचो प्रयत्न करता. फोंडेचो काँग्रेस आमदार रवी नायकूय बीजेपीच्या वाटेर. बीजेपीन सरकार साल्वार करूंक मगो आनी काँग्रेस फोडली. 27 आमदार आसूनय सर्वे रिपोर्ट आंगार येवंक लागिल्ल्यान आतां जिखपाची ताग आशिल्ले रेडीमेड फुडारी आयात करूंक सुरवात केल्या. बीजेपीची भिस्ता आयात फुडारी आनी डिवायडेड अपोजिशनाचेर. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.